जेजूची बरी खबर आयज आमकां कितें म्हणून आसा पळयात. तो कामगारांक आपयता खरो आनी तांकां सांगता हांव तुका इतलें दितलो म्हणून. पूण तो मागीर पळयता की निमाणे वक्तार 5 वरांचेर सोंग काबार जातालें काम एकूच वर आसा, त्याय बेश्टे आसलेल्या कामगारांक आपल्या बाठान धाडटा आनी मागीर मुक्तोमांक सांगता तांकां आनी हेरांक तितलेच फारीक कर म्हणून. आतां एक वतीन हे उनीत न्हय वय, पूण ताणें आमकां सांगलां सुर्गीच्या राज्यान कशें जातलें पळय तें. सुर्गीच्या राज्यांत आमकां देवाची काकळूत कशी मेळटा. थोडी जाणां दिसभर मागण्यांत आसात, सगळें बरें कोत्तात, तीं बरीं आसात. पूण थोडी जाणां सारकीं नात, तीं पातकान आसात. तांकां वेळ लागता तांचें जिवीत बदलच्याक, पूण तो तांकां आपयता तुमचें जिवीत बदलूंक आनी बरे भशेन जिवंक, देवाच्या राज्यांत ते भशेन तुमी भितर सरूंक. आनी ती तर तांचें जिवीत बदलीत जाल्यार तांकांय सुर्गीचें राज मेळटा, तांकांय सूख मेळटा. म्हणून हें आमकां ही बरी खबर तो आमकां सांगता. म्हणटकूच देवाच्या राज्यांत आमी कशें म्हणून पळोवंक जाय. आमी सगळीं जाणां देवाचे कुडींत आसा न्हय. एक तर आमचो सांदो सारको ना जाल्यार आमी ताचो खूब परमोस करता की ना. बाकीचे सगळे सांदे सारके आहात, पूण हो सारको जालो की ना मागीर आमकां खूब आनंद मेळटा की ना. ते भाशेन तें पळोवंक जाय. आतां आनी एक तुमी पळोवंक जाय. पयले वाचपान कोणाकूय आमी फुडारी कोत्ता, तो सारको न्हय जाल्यार आमी हे भाशेन ताका कोत्ता. पूण तो तर खरो बरो जावंक जाय जाल्यार ताचे कडेन तितली कला ना, तितली हुशारकाय ना, पूण ताका तर बरे भशेन करूंक जाय जाल्यार ताणें आपलें जिवीत देवा सगळें सारूंक जाय. तेन्नाच की तो बरो जावंक लागता. कित्याक देव बरो आनी देवान सगळें रचलेलें आसा. देव सगळे मदीं वावुरता आनी जें देवा कडेन जाता तें मनशा कडेन जायना म्हणून आमी आयकलां. ताका लागून जेन्ना देव आमकां निवडटा आपल्या वावराक तेन्ना आमी देवा बरोबर हो वावर करूंक जाय. गोरवान बरोवंक फावना, ओ तें आमकां मेळना म्हणून स्थान आमी व्हडपण दाखोवंक फावना. आमी रोखडीच खाला येतले हांव. पूण देवा बरोबर तर आमचें जिवीत सारीत जाल्यार आमी कसलीय मनशां जावं ताचे सगळें आमकां सुटका सोडून मेळटा. आनी हे भाशेन आमी देवा बरोबर आमचें जिवीत सारया. आतां आमच्या हात शेवटेन धरया, दोळे बंद करया. आमी सगळीं जाणां बरीं मनशां, पूण तितलें पुरो न्हय. आनिकूय आमी बरीं जावंक जाय आनी तो आमकां आपयता अदीक आनी अदीक ताच्या पवित्रपणान जिवंक. तर प्रत्येक सुस्कार भायर सुटना आमची चिंतना, भावना, चाल आनी भितरल्यान जें कितें चलता तितलें आमी आमचें सगळें दवरचें न्हय, पूण तें ताका दिवचें. ताणें तें घेवन आमकां सुटका दिवची म्हणून आमी प्रत्येक सुस्कारान ताच्या नांवान सगळें भायर काडया, ताचे दवरया आनी तो आमकां अदीक आनी अदीक ताच्या पवित्रपणांत भाग दितलो आनी आमी ताचे सारकीं अदीक जातले. हांव आमेन.